आयचे पयलें वाचप इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें जावन आसा. खरें म्हणल्यार इजायस प्रवाद्याक क्रिस्त येण्याचो वो आद्वेंताचो प्रवादी म्हूण आमी वळखता. ताच्या बरोवपांतल्यान परगट जातलें देवाचें उतर सोडवणदाराच्या येण्याक फावो ते परी आमी तयार जावंक आमकां उजवाड आनी स्फूर्ती दिता. ह्या वाचपांत जेसेच्या घरांतलो देव सोडवणदार उपजयतलो आनी हे वरवीं आपली पदवी आनी दया दाखोल कोत्तलो म्हूण प्रवादी सांगून दिता. त्या काळार इस्रायल पोजेची परिस्थिती खूब दुर्दैवी आनी दुखाची आसली. दुस्मानान ताच्या राजाचें निसंटण केलें आनी तांकां वनवाशी म्हणजे एक्झायल्स करून सोडल्यात. भोव थोडो लोक गांव घरा उरलो, पूण चडसो हो जमो जाणट्याचो आसलो. उपरांत जेन्ना वनवाशी आनी आयस पयस शिंपडलेल्या लोकांक परत आपल्या गांव घरा येवंक परवानगी मेळ्ळी तेन्ना जो लोक परत आयलो तो गरीबकायेन जियेतलो लोक आसलो. ह्या लोकाची परिस्थिती इजायस प्रवादी एका कातरलेल्या रुखाक सोर कोत्ता आनी ह्या रुखाच्या मुळाक एक कोंब फुट्टलो आनी ताच्या पाळांतली एक कोंबरी उपजयतलो म्हूण आस्वासन दिता. अशें सांगून ज्या सोडवणदाराक ही पोरजां आशेवन रावताली तो सोडवणदार जेसेच्या गोठांतलो म्हणजे तांचेच मदलो देव उपजयतलो म्हूण प्रवादी बाकीत कोत्ता. आयचें दुसरें वाचप सान पावलून रोमाचे पवित्र सभेक बरयलेले चिटींतलें विंचून काडलां. येवचो आसा त्या सोडवणदारान आमकां सोडोवच्याक आमी कितें कोत्चें ते विशीं सान पावलू हे चिटींतल्यान आमकां उजवाड दिता. तो म्हणटा, सोंसणिकायेचो आनी गोठायेचो देव तुमकां तुमचेच मोदें जेजू क्रिस्ताची देख घेवन एका मोनाची करूं अशें तुमी एका काळजान आनी एका ताळ्यान देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाखाणूंक पावतल्यात. आयचे शुभ वर्तमान क्रिस्त येण्याचो दूत स्नान दाता जुवांवाची खबर कोत्ता. आपले आवयच्या कुसव्यांत आसतना मारयेन एलिझाबेथीक भेट दिल्ली त्या समयार स्नान दातार जुवांव पवित्र आत्म्यान भरलो आनी कुशालकायेन उडयो मारलो. तोच पवित्र आत्म्यान भरलेलो जुवामान आपल्या देवाक दिल्लें कार्य वळखून सोडवणदाराक घेवंक लोकांची काळजां तयार कोत्ता तें आमी आयकता. सोडवणदाराक घेवंक लोकांक तयार करचें कार्य पाळटना तो आपुणूच पयलो तयार जालो. जिवीत बदलात कित्याक सर्गीचें राज लागीं पावलां. असल्या उतरांनी साद घालून जिविताच्या नवसोरणेक ताणें लोकांक उल्लो मारलो आनी असलीं उतरां मारतना ताणें गोड उतरांनी लोकांक शिटकायले आनी जिवीत बदलूंक सोडिनासलोल्यांक जशे परी फारिजेवांक, सादुकींक आनी दुसऱ्यांक भियेनासतना तांच्या जिविताची चवकशी करूंक आनी ते निटायेर घालूंक आनी अशें नवसोरणेची पुर्ती फळां दाखोळ करूंक आमंत्रण केलें. आमी भितर सरल्यान त्या क्रिस्त येण्याच्या काळान देवाचें उतर जिविताचे बदलणेक नव्यान आमच्या कानार सादता. आमी चिटकून आसांव त्यो चुक्यो वांगट्यो चाली बोली सोडून दिवया आनी आमच्या पवित्र स्नाना दिसा आमी घेतलोलें कुरपेचें आंगोस्त्र आनी क्रिस्ताचो रूपकार म्हणजे क्रिस्ता सोवें आमचें खोरेलें सोयम दिसून येवं दी. आयज जिन्सा बासांचे ताळे आमचे कानार सादता. ह्या सोर ताळ्या मदें आपलो पाटलाव करूंक आनी सोडवण जोडूंक आपयता आमचे सोडवणेचो ताळो ओराण्यांत आड्डोतलो ताळो जावन उरता. आधुनीक काळार गाजतल्या ताळ्यांची खरी तपासणी करूंक परिशोधीक सभेचें मोन आपणावन आत्म्याच्या ताळ्याक आयकून आनी ताचेच फुर्तेन सोम्यांक आनी एकामेकाक आयकूंक आमी सांगातीन विवेक करूंक सोम्याच्या मार्गावेल्यान चलूंक शिकूंक गरज.
तर देवाच्या मिसावांत आमकां वांटो आसा हें आमी वळखून आनी आडखळ्यो येतात तेन्ना काळजीदारपणान फुडो करूंक हे मिसा भेटेन आमी देवाची कृपा मागुया.